आयज पेडण्यान ज्यो आयज आमी ज्यो क्लासीस हांगासर ज्यो आयज ज्वेलरी मेकिंग तशेंच आमचे फ्लावर्स द बुके द फ्लावर हेजे आयज ऑलरेडी ते क्लासी जाल्ल्यो आसा 3 क्लासी घेतलेल्यो आसा आनी ऑलरेडी हांगासर डिस्प्ले केल्ले आसा जे तुमची मेहनत हांगासर तुमी दाखयल्ली आसा जे आयज क्लासीचे आयज हांगासर आमी इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगा उपस्थित आसलेले आमचे दराडेचे आमचे दारगळचे मिनीन वस्कर तशेंच आमच्या क्लास टिचर दिल्ली आसा तुमकां ती फरजाना तशेंच आमची विवोची चेअरपर्सन तशेंच आमची परब आनी तशीच तुमी सगळीं म्हाजी बरी मागती तुमचे सगळी महिला मंडळ आयज खूब बरें दिसलें ज्या टायमार महिला सगळी येवन म्हाजे कडेन तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो कित्याक आमकां क्लासी दिवच्यो सर म्हणून जेन्ना हांवें विचार केलो क्लासी दिवच्यो तुमकां क्लासी दिल्यो तर म्हाका दिसता जेन्ना हांव हांगासर पेडणे 2.5 वर्सां येयल्लो तेन्ना म्हाका दिसता खुबश्यो क्लासी दिल्यो पूण तेजे यूज कांय करूंक ना तुमी जेन्ना हांवें क्लासी दिल्यो केक मेकिंग दिल्यो आनी अगरबत्ती दिल्यो आनी बाकीच्यो खुबश्यो टेलरींग दिल्यो पूण तेजो यूज करूंक ना तुमी हांवें तुमकां कितल्याच फावटी सांगलेलें तुमकां हांव शॉप दिता तुमी तुमच्या क्लासी दिल्ल्यो आसा तेजो मेहनतीन तुमी करात तुमकां प्रॉडक्ट आहा तो करून तुमी ते शॉपाचेर हाडून विक्री करात अशें खूब फावटी तुमकां सांगलेलें ऑलरेडी एक कोरगोवाय बी ऑलरेडी शॉप दिल्ले आसा आतां कितलीं वर्सां जालीं तेजोय तुमी उपयोग करपाची गरज आसा तशेंच तुमकां सांगलेलें हांगासर कदंबा स्टँडार हांगासर तुमकां एक हें दिता म्हणून शॉप दिता म्हणून अशें म्हणजे तुमची मेहनत आसा ती तुमी करून दाखोवपाची गरज आसा जे आयज हे तुमकां ज्वेलरी मेकिंग ह्या ज्वेलरी जे आयज केल्ल्यो आसा पळय म्हाका दिसता ह्यो आतां एक न्यू हे जाल्लो आसा फॅशन जे आयज खंयसर लग्नाक पासून वयता जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो असले ज्वेलरी घालून पासून आतां लोक वयता तेका लागून ज्यो आयज आमी ज्वेलरी केल्ल्यो आसा त्यो हँडलूम जे आयज हँडीक्राफ्टाचो चेअरमॅन आसा जे आयज हँडीक्राफ्ट कंट्री हांवें खूबसो हेल्प केल्लो सपोर्ट केल्लो आसा जो आयज आमच्या पेडण्यान म्हणनाका तसोच आख्ख्या गोंयानूय बी जे आयज तुमकां खबर आसतलें गोंयान जे पयलीं गणपती जे आयज विक्री आसताले तेन्ना तांकां कितलींशींच वर्सां जालीं 100 रुपया आहलेले ते 100 रुपयाचे हांवें 200 रुपया करून दिल्ले तांकां अशें हांवें एसंब्लीनी हो क्वेश्चन घालून तशेंच तांकां एक मशीन ना म्हटल्यार ते 35-40,000 ते आमचे क्ले मशीन ते बी तांकां दिल्ले आसा ते बी फ्री दिल्ले आसा जे आयज आमचे डायनॅमीक सीएम खूब बऱ्यान बरो सपोर्ट करता आनी ताका जाय कितें अशें लोक फुडें सरोन ते आपले जी कला आसा ती कला दाखोवपाची ताका लागून जेन्ना अशें हांव तेजे कडेन विचार घेवन गेलो तेणी ते अशें केलें कितें दिवचें चल फ्री दिवया कित्याक जे आयज आमी गणपती हाडटात ते आमच्या पीओपीचे ते बंद जावंक जाय ताका लागून आमी जाता तितली ट्राय करतात ताका लागून हांवें म्हाका दिसता गोंयान कितलींशींच मशिनां आतां 4.5 वर्सां जालीं म्हाका दिसता 4 वर्सां जालीं आयज हांव ती मशिनां आख्ख्या गोंयान दिता तशेंच आनिकूय बी मशिनां आतां ऑर्डर केल्ली आसा म्हणजे जे पळय आयज आमी पीओपीचे गणपती हाडटा आयज आमच्या मन की बातान जे आयज आमचा नरेंद्र मोदी आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयज आमचो बरें काम करता तेजो विचार असो आसता कितें लोकांनी फुडें बरें कितें हें करचें ताका लागून तेणी आयज सगळ्यांक सांगलेलें आसा जे आयज पीओपीचे गणपती हे लोकांनी कोणी पुजचे न्हू जे आमचे चिकट मातयेचे जे आयज आमच्या आजी पंजांनी त्या टायमार ही परंपरा दवरलेली आसा जे आमी चिकट मातयेचे गणपती हाडून ते पुजचे ताका लागून तेणी बी मन की बातान आयज म्हाका दिसता 2 फावटी लास्ट मंथूय तेणी सांगला ह्या म्हयन्यान हे आयज जे मन की बात जाला तेतूनय तेणी सांगलेलें आसा ताका लागून लोकांक ह्यो विचार करपाची गरज आसा सरकार सगळेंच तुमकां करून दिवंक शकचें ना ताका लागून ही मनशाची जी भावना आसता मनशाच्या मनान जेन्ना तूं हाडटा ते गणपती चिकट मातयेचोच आपण हाडटलो अशें लोकांच्या मनान येवंक जाय तें ताका लागून जेन्ना आमी तुमकां इतलो सपोर्ट दिता जाल्यार तुमी बी आमकां सपोर्ट दिवपाची खूब गरज आसा ताका लागून सगळ्यांनी असो विचार करचे आनी म्हाका दिसता तुमी चिकट मातयेचो गणपती ह्या वर्सा हाडपाची खूब गरज आसा तशेंच आयज आमच्या महिलांक जे आयज पणजे बी
आमच्या कदंबा बस स्टँडार हे सर महिलांक लागून जेंचो प्रॉडक्ट तेंच्यांनी करून थिंगासर विकचो म्हणून तेका एक फ्री तेंका शॉप पासून दिल्ले आसा. तुमचेय पासून कितें प्रॉडक्ट आसतलो जाल्यार तुमी ते थिंगासर वचून तुमी विकपाक थिंगासर दवरूं येता. अशें खुबशीं हांवें महिलांक लागूनय बी खूब कामां केल्लीं आसा जे आयज आमचो कितलीं वर्सां जाल्लीं आमच्या हें जायना आसलो आमच्या गोंयांत हँडीक्राफ्टाचो जो हे एम्पोरियम्स जे आसा ते पासून सगळे आमी रिनोवेट केल्ले आसा. प्लस आमच्या खुबश्यो गोश्टी अश्यो महिलांक लागून जे आयज आमी करून दाखयल्ले आसा जे हँडीक्राफ्ट तर्फे आनी जो आयज आमचो डायनेमीक सीएम तेज्या सपोर्टान जे आयज तुमकां आयज हांगासर आयज आमी ज्यो आयज ज्वेलरीज मेकींग तुमकां आयज हो बऱ्यान बरो कोर्स दिल्लो आसा. म्हाका दिसता पेडण्यान हांगासर केन्नाच जावंक ना हो कोर्स आनी म्हाका दिसता आनी कोणी दिवंक ना खंयसरूच. ताका लागून भायल्या गांवांनी भोंवून येयल्ले आसा जे आयज तुमकां टिचर हाडिल्ले आसा ताका सगळे लोकांचे कितें हे आसा पळय तकलेन कसलो प्रॉडक्ट आमी भायर इंटरनॅशनल पासून वचोंक शकता ताका लागून तेजी एक तकली आसा तेणी आयज तुमकां दिल्लो आसा. ताका लागून हो तुमचो बरो सपोर्ट तांकां आसचो जो आयज तुमी केले जाल्यार ते 4 पयशे तुमकांय मेळटले. जेन्ना तुमी तो विकून तेज्या कडेन दिलो जाल्यार ते प्रॉडक्ट आपूण खपयतले. ताका लागून तुमी ताकाय बी साथ दिवचो आनी सगळीं जाणां हेजेर इंट्रस्ट दिवचो. जेन्ना तुमी शिकलीं जाल्यार ते घरा घेवन बसचे न्हू ते तुमचो उपयोग करचो तेजो. जेन्ना तुमी शिकयता तुमकां ताका फुकट ना तो ताका कोर्साक खूब पयशे लागतात. ताका लागून ते पयशे तुमी कशें तुमचें घर आपली चूल कशी हे करची आनी ते एक सपोर्ट घरान एक घोवाक कसो जातलो तशें म्हणून तुमी सगळ्यांनी असो तुमी म्हाका दिसता इंट्रस्ट घेवचो. जे आयज तुमकां बऱ्यान बरो कोर्स दिल्लो आसा त्या कोर्साचो तुमी बरो उपयोग करून घेवचो. आनी जे आयज तुमकां हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता एवरी वार्ड हे प्रोग्राम हे जातले जे आयज ज्वेलरी मेकींग आनी जे बुके आमी जे आयज हे बुके आसा हे फ्लावर्स आसा आमी केन्नाय गेले कोणाच्या बर्थडेक वयता लग्नाक वयता तेन्ना आमी बुके असले घेवन वयता. हे बुकेक ना म्हटल्यार 500 रुपया पडटा. जेन्ना बुके आमी ते हातीन आपले स्वताचे घेवन वयतले आनी कोणाक दितले तो बुके म्हाका दिसता लायफ टायम तो पिड्ड्यार जावचोच ना. तो एक उगडासाक लागून तो खंयच्या तरी वाजान घालून दवरतलो. जेन्ना तुमी केन्ना गेली जाल्यार तीच फुलां तुका परत दिसतली. ताका लागून असो म्हजो विचार आसा. ताका लागून तुमकां हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता हो विचार घेवन तुमी बरे फुडें हे करचे आनी ह्या हेजेर तुमकां आयज शिकयल्लें आसा ती कला तुमी खंय तरी दवरची. जे आयज म्हणटात पेडण्यां ही कलाकारांची खाण. ताका लागून हे सगळे आसा पळय ते तुमकां लागून हे केल्लें आसा आनी असोच तुमी इंट्रस्ट घेवचो हे जे आयज क्लासी दिता ते आनी तुमी आपली कला तुमी दाखोवची. इतलें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. सराक म्हजो नमस्कार. हांव फरजाना सय्यद. म्हाका सरान स्पेशल तुमकां क्लास दिवपा खातीर आपयला. सो खूब थँक्यू म्हणटा हांव. म्हाजी कला जी आसा तुमच्या फुड्यान हाडली आनी हँडलूम ज्वेलरी जी आतां न्यू स्टायल न्यू ट्रेंड आहा ती ज्वेलरी हांवें तुमकां शिकयला. आनी नथ हांवें लायफान केन्ना नथ करूंक ना पण हांवें फर्स्ट टायम तुमच्या फुड्यान येवन नथ केला तुमची रिक्वायरमेंट. सो आय होप की सगळीं जाणां हॅपी आसा ज्वेलरी शिकून. सो सरान तुमच्या फुड्यान एक क्लास हाडला. एक कितें तरी तांच्या मनान आशिल्लें की करपाचें. सो आमी खूब कितें कितें चिंतलां. सराक डिस्कस करून आमी खूब फुडें फ्युचर जें आसा शिकून थोडे जाणां आसा ते कांय करिना पण म्हाजें मनान अशें आसा सरा कडेन डिस्कस करून की तुमी जें मटेरियल करता तें मटेरियल हांव विकत घेवचें आनी ताका मार्केटींग कित्याक हांव मार्केटींग खूब बरी करता. सो आतां फ्लिपकार्ट एमेझॉन ऑनलायन ऑफलायन तर हांव पयलींच्यानूच करतालें आनी आतां ऑनलायन टायप केला हांवें. सो आनी फ्युचर जो आसा ह्या प्रॉडक्ट भायरूय वयतलो आतां आमच्या गोंया भायर वयतलो. सो तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव की करा कितें तरी. तुमचे कडेन मटेरियल ना सो म्हाका सांगा हांव प्रोवायड करता तुमकां मटेरियल. ताचो उपयोग करा.
आणि अशें आमचे म्हाजें आनी सराचें डिस्कशन आमचें जालां की हे प्रोडक्शन तूं घे, चडांत चड बायलांक तूं घे आपल्या खातीर. सो बेस्ट आर्टिजन हांवें चूज केलाय बीन हांगा आतां. देवर रियली बेस्ट प्रॉडक्ट करता. सो फ्युचर कितें तरी करुया आतां. सर जर आयलो फ्युचर म्हणजे सराक निवडून हाडा तुमी, वोटर्स तुमी दिया आनी फ्युचर जे आसा पळय ब्रँड करतलो सर. आमच्या खातीर तो सरान खूब बरें केलां. सो तुमच्याय खातीर केलाय बीन आनी फ्युचर बरो करतलोय बीन. सो हांव तुमच्या कडेन मागणी करता की कितें तरी बेस्ट करा, बरें करा. आनी तुमकां लायक जालें जाल्यार सराक सांगा की आमी हॅपी जालीं. थँक्यू सर, थँक्यू. बरें आसा तुमकां मार्केटींग करपाचें, कित्याक जे आमकां टिचर मेळ्ळा ती एक्झिबिशनाक वयता, डिफरंट स्टेटीनूय वयता आनी गोंयानूय करता. सो ती रेडी आसा तुमचे प्रॉडक्ट्स घेवपाक. तशें आमच्या मदीं दोनचे ग्रूप आसले, तातूंत तेणी सिलेक्टूय केला 4 लेडीज, म्हणजे कोणाचे परफेक्ट आसा पळय तेंचे. आतां तुमकां मार्केटींग आमकां मेळना हें आतां हेच्या फुडें सांगपाचें ना, कित्याक मार्केटींग ऑलरेडी तुमकां सांगलो तो प्रश्न तुमचो सुटलेलो आसा. आनी सराक म्हणटा तशें खूब